Matthew chapter 11 verse 28. येया मुझे सृष्टी समेस्त तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन ववयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 26. एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो, एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमच्या कुडींतले पात्राचे काळीज हांव काडटलो आणि तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. John chapter 10 verse 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी बिबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, बरोवन वमतोच्या मापान ते मेळ्ळो म्हूण. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सरस्पोर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, वंदे असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. Joshua chapter 1 verse 8. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर दवर, तातूंत बरयला ते तुमी सत्रायेन पाळचे खातीर दीस रात ताचे ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. Matthew chapter 11 verse 29. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आनी मुझे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटले. Deuteronomy chapter 6 verse 4. आयक इस्रायेला, सरस्पोर सरस्पोर एकलोच आमचो देव. Deuteronomy chapter 6 verse 5. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझे सक्तीन सरस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. Deuteronomy chapter 6 verse 6. ही आज तुका फरमायता ती उतरां तुझ्या काळजांत कोंतून दवर. Deuteronomy chapter 6 verse 7. तुझ्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तू घरांत बसून असताना, वाटेर चलोन असताना, तू न्हिदताना वा उठताना ती तांकां सांग. Deuteronomy chapter 6 verse 8. ती तुझ्या हाताक एक कुणा कशी बांद आणि तुझ्या कपालाचेर एक श्रंगार कसो उमकाळाय. Deuteronomy chapter 6 verse 9. तुझ्या घरच्या दरवाजाचेर आणि शहराच्या दरवटाचेर ती बरोवन घाल. Hebrew chapter 4 verse 12. देवाचे उतार जिव्या आणि क्रियात्मकते करे. पाजिल्ल्या 2 तारीच्या तारवारी प्रास चड कातरूंक शकतात असले. प्राण आणि आत्मो, संद आणि हाडाचो सार सहित मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत असा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिन्ह ते परकिता. Psalm chapter 1 verse 1. जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातकाची वाट धरिना आणि अधर्म्या सांगता बसाना, बगार सरस्पराच्या धर्मशास्त्रात संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी. Psalm chapter 1 verse 3. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदीस बावनात. हे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. मुझे सर कष्ट